तुम्ही पळयता आसतले इतके वर्सां गोंयान सनबर्न हें जाता. पसेप कंपनीचो हो सनबर्न इव्हेंट गोंयान चालू आसलो इतकी वर्सां. तुम्ही पळयल्या फाटल्या तेका एक 3 दीस कंटिन्यूअस हो सनबर्न गोंयान जालो. आनी जो पसेप कंपनी जो इव्हेंट ऑर्गनायज करता हो सनबर्न, तेजो MD हरिंदर सिंग हेणे आज एक इंस्टाग्रामार पोस्ट घातलो तेणे, आनी त्या पोस्ट तेजो व्हायरल जालो. आनी त्या पोस्टान तेंच्यांनी म्हटलें की द जर्नी एंड्स, म्हणजे हे म्हणू शकता की सनबर्न जो इव्हेंट जातालो तेका तेणे जर्नी एंड्स म्हटलं. आनी सगळ्या जे सनबर्न इतके वर्सां आसले तेजे इमोशन आनी सगळ्या लोकांचे प्रेम पळोवन तेंच्यांनी सांगलां की इमोशन्स ह्या इव्हेंटाक खूब आसले म्हणून. आनी तेणे असलो आपलो मोग ह्या पोस्टा वयल्यान दाखयला. आनी मेन म्हणटा तो तेणे जर्नी एंड्स म्हटले की तो आनी फुडल्या वर्सा असो म्हाका आमकां अशें दिसता तेज्या म्हणण्या प्रमाणे की गोंयान हो सनबर्न जावचो ना. कितें कारण आसलें तें कांय खबर ना. आमी तांकां ट्राय करतले उलोवपाक, मेळटले तेन्ना आमकां परत तुमच्या कडेन आमी घेवन येतले. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी. एक्टिविस्ट म्हणटा गोंयकारां खातीर नव्या वर्साचे हे बेस्ट गिफ्ट. This is the best New Year gift we as Goans could get from the Almighty. Sunburn is a hindrance not only to Goa but to a community in all. सनबर्न दुसऱ्याक विकला आसत म्हूण वरेनाक भंय. Welcome. So my only fear, म्हजो एक भिरांत आहा that you will return back as a proxy. कित्याक through my sources आनी म्हाका खबर आहा ते भाशेन you all have sold Sunburn Music Festival to Book My Show, and this coming December 2024 it might be Book My Show Festival. It's a proxy, it's a mask that you'll be wearing and coming back. Even if you have little bit of respect, Mr. Harinder Singh आणि सनबर्न ऑर्गनायझर, तुमकां थोडो देखून सेल्फ रिस्पेक्ट आहा जाल्यार पोतून येयना काय. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा ओमकार फळारी.